परजे मोजे किते वाईट हांवें तुका केले खंयच्यान तुका दुखयले सांग म्हाका ह्या संसारी मनशान समाधानाचे जिवीत जिवंक कितले प्रयत्न केले रे कष्ट आनी अनवरां ताचे तोंड पयस सरना खरी एक मनीस ह्या संसारी एक न्हय तर एका रितीन खंती दुखयत आसा सुख आनी दुख ताच्या जिविताचो वांटो हाचे तोंड मनशाक सुटका म्हणली ना तर ह्या कुर्सावट्या वेळार जेजूचे कश्ट आमी नियाळतना आमचे कश्टांचे जिवीत सोम्या मुखार हाडून नियाळ करया येया तुमी सोमेस्त मुजे चडशी कश्ट तेल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितां म्हणलो सोमी खंडीत जावन आमकां बुसावून दितलो आनी आमच्या कश्टा दुखान सोसणीकायेचें तेणे फावो करतलो म्हूण बरोवश्या पयले ते साव जेजूक मरणाचे प्रमाण दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या भागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार बरें केल्ल्याक बरेंच मेळना बरें करतना हेरांनी टिका करचें कोडी काडच्यो आनी खबऱ्यो करचें सदांचें बरें करतल्यांक साबार अडखळी उदेतात जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणाक लोकांनी ताका आनी तें मरणाचें प्रमाण दिलें ह्या ते समा वेळार आनी तेक आनी अन्यायाक लागून कश्टांक वळख चल्ल्या निराप्राच्या पासून मागया आमी हेरांचेर फटकिरें नीती फैसल दिल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया सोम्या काकुळतामची कर काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे दुसरें ते साव जेजूच्या कांदार पुळीस दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या भागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार मनीस आपणाची सूख लिपोवन दवरच्याक आनेकल्याक चुकीदार करता कितलेशे जण हेरांच्या पातकाक लागून शिक्षा भोगून आसात जेजू आमच्या पातकां खातीर कश्ट मरण सोंसता मनीस आपणाच्या पातकांचो कुडीस जेजूच्या कांदार दिता ह्या ते सम वेळार हेरांच्या वायट उलोवण्याक संपटोवन कश्टांत आसच्या लोकां पासून मागया आमी साबारपोटी आमची सूख लिपोवन हेरांक चुकीदार केल्याक देवा तावन बोगसाने मागया आनी म्हणया सोम्या काकुळतामची कर काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे तिसरे ते साव जेजू पयले पोटी कुर्सा पंगा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या भागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार कश्टान मनीस निराशी जाता ताचेरच ताका भरवसो उणो जाता आपूण आनी कितेंय करूंक शकना म्हजे तावन हेरांक कितेंच फायदो ना म्हूण चिंतून कांगाल जाता अशें ताच्या जिविताच्या नासाक कसो कारण जाता जेजूक लोकां तावन मेळिल्ल्या कुर्साच्या अपमानाचे शिक्षेक लागून निराशपण भोगलें ह्या ते सम वेळार जिवितान निराशी जावन आमाल पियोवण्याक बरी चल्ल्या पासून मागया आमी चिंतले बरी जायनातल्या वेळार निराशी जावन आमचेरच आमी बरोवसो सांगिल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागया आनी म्हणया सोम्या काकुळतामची कर काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे चौथेस ते साव जेजू ताच्या आवयक करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या भागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार कुटुंबाच्या संध्यांचो सांगात आमकां धैर्य आनी प्रोत्साहन दिता मनीस कितलो पळवून जाल्यारी शिकपाचे आनी पयशाचे बळ आसल्यारी ताच्याच कुटुंबाच्या मनशा विने तो आबाल कुटुंबा संध्यांचो सांगात मानसीक तरान आमकां घट करता जेजून ताच्या आवयक त्या लोकांमध्ये पळयतना म्हजी आवय म्हजे सांगात आसा म्हणलें मानसीक धैर्य त्या कश्टामध्ये ताका लागलें त्या ते सम वेळार अनाथ आनी निर्गतीक भुरग्यां पासून मागया आमचे रस्ता आमी पात येवन हेरांची बेपारवा केल्याक देवात्यान बोगसाने मागून म्हणया सोम्या काकुळतामची कर काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे पंचवेस ते साव सिरेनसो सिमांव जेजू कुडीस होवंक कुमक करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या भागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार कश्टांत एकामेकाच्या गरजांक पावचें आमकां हेरांते आसो हुस्को दाखयता एकल्याक आनी एकल्याच्या गरजेक पावतना आमी त्या मनशाक बरोवसो जाता आनी ताच्या कश्टांत बुजावून दिवंक शकता सिरेनसो सिमांव जेजूक ताच्या कुर्साच्या पयना वेळार असलो एक बरो समर्यागार जावंक पावलो त्या ते वेळार सोर प्रायवंता पासून मागया हेरांच्या गरजांक कुमो करूंक फाटी सरिल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया सोम्या काकुळतामची कर काकुळतामची कर
सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6वें स्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आपणा विशयान चिंती नासतना हेरांच्या कश्टा दुकान कुमो करचें मनशाचो वर्तो शिकून. केदाळ आमकां हेरांच्या कश्टांची दूख समजता त्या दळा मनीस आपलें पोट विसरना ताच्या कुमकेक पावता. वेरोनिका घामान रक्तान आनी धुळीन बुडोवन गेल्लें जेजूचे मुखामळ पळयता. ताका लागून जेजून चड आनी चड पुरासन भोगचें ती समजता. भोंवती आसच्या कोणाचेंच गण्य करिनासतना मुखार वचून जेजूचे मुखामळ पुसता. ह्या आस्त्या वेळार विविध पिडेंत कोसतोवच्या मनशां बसत आमी मागया. हेरांचे कश्ट समजून प्रयत्न करिनासल्याक देवा सावन बक्षाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळतामची कर. काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें स्तेसांव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मनीस कश्टांत आसतना ताच्या कश्टांक कोण कारण म्हणल्यान चिंता. आपणाच्या कश्टांक कारण जाल्ल्या व्यक्ती विशयान चिंतून तो द्वेशान आनी रागान भरता आनी पेल्याचेर भरवसो सांगता. हाचे वरवीं ताचे कश्ट आनीक चड करून घेता. जेजून कुडीस वयतना शिपायांनी मारिल्ल्या मारांक तशेंच थानेन आनी भुकेन नित्रांनी जावन तो कुर्सा बंदा पडटा. ह्या आस्त्या वेळार आमच्या कुटुंबाच्या संग्या पासत तशेंच शेजाऱ्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टांक हेरांक कारण करण पेल्याचेर भरवसो सांडिल्ल्याक देवा सावन बक्षाने मागया आनी म्हणया. सोम्या काकुळतामची कर. काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. परजे मोजे कितें वायट हांवें तुका केलें, खंयच्यान तुका दुखयलें सांग म्हाका. आठवें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मनीस एक सुरू न्हय. आमी एकामेकाच्या सांगतपणांची येता. आमचे कश्ट दुख एकामेका वांटून घेतना आमच्या कश्टांनी एकामेका बुजयतना आमचेच कश्ट हळू करूंक आमी प्रयत्न करता. ताच्या की चड जावं आपणाच्या कश्टा वेळार आपणाचेच कश्ट वर्ते म्हूण चिंती नासतना हेरांचे कश्ट समजून तांच्या गरजांक पावतना आमकां आमच्या कश्टा दुखांची विसर पडटा. जेजू कुडीस वयतना ताचे सांगत आसलेली साबार जाणां ताका बुजोवंक प्रयत्न करता. पूण जेजू तांचे कश्ट विसरून तांकांच फाटी बुजयता. ह्या आस्त्या वेळार एक सूर्य आनी निराप्रज्ञा बसत आमी मागया. आमच्या कश्टांत हेरांत जावन आमी चड आनी चड बुजावन आशिल्ल्याक देवा सावन बक्षाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळतामची कर. काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मनीस साबार फावटी ताच्या कश्टा वेळार देवाक दुसता. देवा कित्याक तुवें म्हाका अशें केलां म्हणले सवाल विचारता. आमच्या सुखांत तशेंच दुखांत देव आमकां सांगात दिता म्हणलें विसरता आनी देवाचेर भावार्थ सांगता. देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्याक मनशाक जिवितांत कसलोच भरवसो उरना. जेजू कुडीस वयतना ताचे कुडीचें बळ उणें उणें जावन येता आनी तो कुर्सा बंदा तिसरे फावटी पडटा. ह्या आस्त्या वेळार कश्टांत जावन परिहार मेळच्याक माठ मंत्रांनी पिदिसपणा करून फटकिऱ्या देवाची पुजा करतल्या पासून आमी मागया. आमच्या कश्टा वेळार देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्याक देवा सावन बक्षाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळतामची कर. काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें स्तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काडणं विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आज मनशा जिविताक गौरव उणो जाला. मनशा कुडी एक विकती वस्त जावन पावल्या. आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी आमच्याच कुडीच्या मेळेपणाक आमी कारण जाताव मात्र न्ही हेरांच्या कुडीकी गौरव दिवंक शकना. आमची कूड देवाचें मंदिर हातून देवा स्वत मजी येता म्हणलें मनीस विसरला. लग्ना पुरविल्ली लैंगिकता अनैतिक संबंध व्याभिचार आनी अत्याचारा वरवीं कुटुंबा बेसां जाल्ल्यान मोगाचो संबंध नाश जाला.
जेजूचे वस्तूर काढणं ताका विंगो केल्ले वरवीं ह्या शिपायांनी मनशा कुडीक आसच्या गौरवाक कळंक हाडलें. ह्या आस्त्याच्या वेळार अत्याचाराक ओडोवप जाल्ल्या पासून आमी मागया. मनशा कुडी गौरव दिनासतना वायट नदरेन पळयल्ल्या खातीर देवा तांक बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकूळ तामची कर, काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11 दिसांव जेजू कुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देवान मनशाक स्वतंत्र जावन रचलां. स्वतंत्रांची येवचे मनशांचे हक्क. पूण मनीस आनी एकल्याचे स्वतंत्र सोडटा. आपणाच्या कुशे प्रमाणे ताका चलयता आनी आपणाच्या स्वार्था खातीर मनशाक एक वस्त कशें वापरता. आज साबार जण तांच्या कुटुंबांत जावं वा काम करच्या जाग्यांनी जावं स्वतंत्र नासतना गुलामपणांची येवन आसात. जेजून ताची कूड ह्या कुर्सा खिळावन आमकां फातकांतावन सुटका सोडून दिली. ह्या आस्त्याच्या वेळार शोशणेक उडोवप जाल्ल्या पासून मागया. आमच्या कुटुंबांनी आमची सुकुशी करूंक बोळ करणं हेरांचेर जुलूम चलयल्ल्याक देवा तांक बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकूळ तामची कर, काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12 दिसांव जेजू कुर्सार प्राण सोडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येतना मनशाक ते कश्ट सोसूंक सादी म्हूण भोगतना तो आपणाचेर हेरांचेर आनी देवाचेर भरवसो सांगता आनी खंगल जावन ते देशभर जाता. ताका जियोवच्यान कसलोसो अर्थ दिसना. ह्या वेळार ताका दिसचे एकच वाट म्हळ्यार जिवकात. हे कश्ट सोसून जियोवच्या की मरचें बरें म्हणलें ताका भोगता. पूण जेजून अखेर पर्यंत ताचे कश्ट धैर्यान सुचले आनी ताचो शेवट झडलो. तर आमच्या कश्टा वेळार कुर्सायले क्रिस्ताक आमी पळोवया. आमच्या कश्टांत आमकां बुजोवन चडया. ह्या आस्त्या वेळार जिवितांतले कश्टांचे कुडीस वोवंक तांकां नासतना जीवघात करची चिंतून आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. आमच्या कश्टा वेळार जिवीत आसतना कामून चिंतिल्ल्या खातीर देवा तांक बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकूळ तामची कर, काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13 दिसांव जेजूची निर्जीव कूड मरियेच्या हातांत दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जिवितांत कश्ट आनी आनवारां कशी आनी केदार येतात म्हूण कळीत जायना. पूण ती येताना धैर्यान स्विकार करचें बावार्थी मनशाचें लक्षण. जेजूचे निर्जीव कूड आपल्या हातांत दिताना मरियेक मस्त दूख भोगलें. पूण त्या परिस्थितीन तिणें धैर्य घेतलें आनी बावार्थ सांबाळलो. ती अशी उद्गारली जावयेत देवाचे कुशे प्रमाणे म्हणजे तें जावं. ह्या आस्त्या वेळार अचानक पिडेक वा अवघडाक समजून मरण पाविल्ल्यांच्या कुटुंबा पासून मागया. जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येताना देवाच्या कुशे विरोध उलयल्ल्याक देवा तांक बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकूळ तामची कर, काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14 दिसांव जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. खरी एका समस्यांक एक परिहार आसा. तशेंच आमच्या कश्टाकी अंती आसा. आमचे जिवीत ह्या संवसाराच्या कश्टांत दुसऱ्याचेर जायना. आमी फोंडा पलतडीच्या जिविताक राखून आसां. फोंडू संवसारी जिविताचे अंती दाखयता. कश्ट येताना आमी तांचो देवाची खुशी सोदून काण देवाचेर पात येवन रावल्या तर पुणार जिविताच्या भरवशांत आमी जियेतल्या. फोंडांत दवरली जेजूची कूड थंयच कुसून वचूंक ना. बगार जिवानपणाच्या वैभवांत रुपांतर जाली. ह्या आस्त्या वेळार पुणार जिवानपणास भरोसो सांडल्या पासून मागया. सासनीक जिविता विशीं आमी दुबाव केल्ल्याक सोम्या तांक बोगसाने मागया आनी म्हणया. सोम्या काकूळ तामची कर, काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. निमाणे मागणे. मोगळा जेजू कोणें आमकां सांगल्या रे तूं आमकां सांडिसून आय म्हळी बसावणी तुवें आमकां दिली आय. त्या संवसारी जिविताच्या कश्टांक लागून साबार पोटी आमकां एकसूट कोण दोसता. आमच्या सगळ्या कोणी ना म्हणलें चिंता उदेता. त्या आमच्या संवसारी पयना वेळार आमकां तूं सांगात दी. संवसारी जिविताच्या कश्टांत पडटाना आमचो भरवसो दंडळ नासतना आमी आमची तीस कुर्साचेर दवरून मुखार वचूंक प्रेरण दी. त्या संवसारी जिविता उपरांतले ते सर्गींचे सुख जोडच्याक त्या संवसारी मेळच्या सगळ्या कश्टांचेर जैत व्हरून खरी एका परिस्थितींत तुजे कुशेक अतिमान घालून सोलोवंक आनी तुवें बसायल्ले सर्गींचे राज जोडूंक आमकां फावो कर. आमेन. बाप साहेबाच्या इराद्या पासून. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां ताणलेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे संगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन.
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. Ite